पयर मडगांव आके सिनेमी शांता कडेन रातीची 1:30 वरांचेर एक घटना घडली. तितून रेडकर फॅमिलीच्या घराक उजो पेटलो. घर सामकी भितरल्यान जळोन गेलें, पूण देवाचे कृपेन घरच्यांक मात कांय जालें ना. एक्चुअली 1:30 अरावंड 1:30 रातचे उजो पेटलो दिसता. मम्मी म्हाजी बरी नाशिल्ली, सो तिणी थंडेचें वखद घेवन न्हिदलेली ती. आनी म्हाजो पेटो आशिल्लो घरा कडेन, हांव नाशिल्लें, पेटो आशिल्लो. तेणें खंय तिका अलर्ट केलें की दार हें करून धुकलून हांगा दार आशिल्लें. सो दार अलर्ट करून तिका उठयलें. तो पर्यंत खंय बेडाक थंय उजो लागिल्लो आशिल्लो तिच्या पांया कडेन. मागीर तिणी बेगीन ती भायर येयली. मागीर म्हाजी कजन भावाची बायल आसा, तिणी मागीर म्हाका फोन मारलो अशें अशें जालां अरावंड 2 o'clock. मागीर तेन्ना हांव येयलां, हांगा 2 अशें पावलां. तो पर्यंत मम्मीन सिलिंडर बीन सगळें भायर काडलेलें. चडसो एस्टिमेटेड हें आसा की शॉर्ट सर्कीट जाला म्हणून बाय द इलेक्ट्रिसिटी फायर डिपार्टमेंट. ते मागीर रातचे येवन तेंच्यांनी उजो बीन पालोवपाक अरावंड 4 o'clock बीन जालें सगळें हें करता म्हटलें. इवन म्हजे कजनाचें घर आसा सायडीन, तांकांय सगळें हो रुमाक उजो लागला आनी त्याय सायडीन सेम तशेंच. मम्मीक ना, थोडे मम्मीक मातसो हें लागलेलें आसा, लायक पांया कडेन बीन जळ्ळेलें आसा, चड न्ही, कित्याक ती कळूं नाशिल्लो उजो लागला तो. सो बाय दॅट टायम आतां ती तितको सिवियर कांय ना, सिवियरिटी कॅज्युअलिटीज कांय ना, जस्ट मातशे बारीक मार आसा आनी कांय ना. फक्त हेचे मटेरियल लॉस जाल्लो आसा आनी कजनागेरूय सेम तशेंच जाल्लें आसा. फायर ब्रिगेड अरावंड 2 o'clock अशी येयल्ली. म्हणजे हांव पावता सर एक्चुली एक फायर ब्रिगेड तेंची फर्स्ट येयल्ली अरावंड 2 जावपाक 5 मिनटां आसतना. बट ती आमचे थंय सकयल सगळे घरा अशीर आसा न्ही, सो म्हणून ते अडकोन उरली. सो ती मुखार येवपा पावना. सो बाय दॅट टायम तेजें काम चालू जाता म्हणसर तो उजो चड लायक एक 10-15 मिनट्स जाले आनी ते चड जालो उजो. आनी बिकॉज ऑफ दॅट तो थंय त्या वाशा वयल्यान तो वयर वचून तेंच्याय सायडीन पावलो, कजनाच्याय सायडीन. तुमचें नांव कितें? स्मिता रेडकर. कितें जाल्लें राती एक्झॅक्टली? रात्री हांव न्हिदलेलें, शॉर्ट कसो आवाज जालो. म्हाका दिसलें कितें आमची फाटल्यान तेंची झाडां आनी कितें तरी नाल्लाचें हें जालें. इतकेंच बेड हे ठो आवाज जालो म्हणून कुत्रो म्हाका बोवाळ मारून उठोवपाक येयलो. म्हटलें कितें जालां, फाटीं पळयलां आनी म्हाका बरें ना, म्हाका जोर आनी थंडी वगैरे जाला म्हणून हांव बरें ना म्हणून न्हिदलेलें. जाल्यार पळयलें जाल्यार खंय कुत्र्यान म्हाका कितें उठयता पळयलें जाल्यार खंय सामको बेडाक उजो पेटलो. हांव बेडावर न्हिदलेलें. बेडावर हांवें पळयलें जाल्यार सगळे कडेन उजोच उजो, कांय कळना जालें. खंयच्यान शॉर्ट सर्कीट जालें. पण सगळी ती लायटी वगैरे ठो व्हायला लागले. काय हें जायना जालें, म्हाका कांय सुचना जालें. हांव मागीर बेड पेटलो म्हणून बेडा वयल्यान उडी मारली. म्हाजे हात आनी पांय वगैरे सगळे भाजले. म्हाका सगळं हे गरज लासून गेले आनी कितें जालें म्हाका कितें समजूंक ना. मागीर बेगीन तो सिलिंडर भायर काडलो. शेजारची सगळी धांवून येयली. म्हाजो हे पुतणे आहा ताका मी उलो मारता, श्रवण तो येयलो धांवत. शेजारची तो शिरगांवकरांक गेली, ती लोक सगळीं येयली, हेंची भुरगीं सगळीं वाड्या वयली सगळीं धांवून येयली. म्हाका कांयच कळूंक ना, पण उजो असो पेटलो की सगळं घरांतलं सगळं लासून गेलें. घर मातशें सगळं लासलें. कसो शॉर्ट जालें, कितें जालें तें म्हाका कांयच खबर ना. कितल्यांक सुमार जालें हें सगळें? हांव 10-10:30 हांव न्हिदलें. मागीर म्हाका कितें जालें, तो बेड पेटलो, कुत्रो कित्याक भोंवंक गेलो आनी कित्याक ठो आवाज जालो, कित्याक म्हाका उठयता. हांव फाटीं पळयलें जाल्यार हांव बेडावर न्हिदलां. तोच बेड पण पेट्टा, वयल्यान सगळं पेट्टा. तुमकां कितें मार लागला? म्हाका मागीर हात आनी भाजला आनी पांय वगैरे भाजले म्हजे. म्हजें नांव प्रियांका रेडकर. कितें जाल्लें इन्सिडंट हो कितें जाल्लो एक्झॅक्टली आनी कितल्यांक जाल्लो? 1:30 सुमार आमकां आतां कशें जालें कितें जालें तें आमकां तितली आयडिया ना, कित्याक आमचे मिस्टराचे काकीचे सायडीन उजो पेटलो पयलीं. आनी 1:30 सुमार आमकां जाग आयली तेन्ना कितें तरी वयर आवाज ठो ठा ठा असो आवाज येवपाक लागलो.
आनी त्या आवाजा खातीर आमी उठली आनी भायर वचून पळयत जाल्यार तिजी सायड फूल पेट्टाली आनी तो करता करता हो एकूच ही वणत आशिल्ले कारणान हो जो उजो जो आसा तो त्या सायडींतल्यान ह्या सायडीन आयलो आनी आमचे फॉल सिलींग बीन जें आसा ते पडलें आनी आमकां नुकसान जालें हांगा. आनी फायर ब्रिगेड बीन कितले आयले? फायर ब्रिगेड आमी भायर वचून पळयतकीर उजो पळयतकीर फायर ब्रिगेडीक आपयल्ले. तेन्ना एक अरावंड 5 मिनटां आमकांच गेली. मागीर तेजे फाटल्यान ताका कॉल करतकीर 2 म्हणल्यार ते 2 मागीर 2चे पयलीं ते आयले. पूण वाटेर तो रस्तो जो आसा तो खूब नॅरो आशिल्ले कारणान तेंच्यांनी लोक गाडी वाटेर पार्क केल्ले कारणान तांकां भितर हाडपाक जागो मेळूना, भितर फायर ब्रिगेड येवपाक जागो मेळूना आनी थंयच्यान जो उजो पालोवपा खातीर तेणी स्टार्ट केल्लो तर त्या गाडी सकयल पर्यंत पावूना त्या कारणा खातीर एक 10-15 मिनटां गेली आनी मागीर तेजे फाटल्यान मागीर तेणी उजो पालयला. म्हणल्यार हे 10-15 मिनटां मॅक्सिमम डॅमेज जालो की तेजे पयलीं एक्चुली डॅमेज जाल्लो, तेजे पयलींच डॅमेज जाल्लो. ते 10-15 मिनटां भितर आमची ही सायड जी आसा त्या सायडींतले हेजे वाशे बीन जे आसा सगळे पडले. तेन्ना म्हणसर तितले म्हणसर ते पडले. नाजाल्यार मातसो जर समज मातशें हें जातालें बेगीन जातालें जाल्यार ही सायड तरी एटलिस्ट वाचता आसली. पूण तेणी आपले भशेन ट्राय केली आमकां आमचे वाचोवपाची ट्राय केली पूण पयलींच उजो पेटिल्ले कारणान ते सगळे पेटून गेल्ले. सो हांगा फायर ब्रिगेड पावलेली टायमार पावलेली पूण रस्त्या खातीर हय रस्त्या खातीर ती भितर येवपाक पावली ना आनी मागीर थंयच्यान तांकां तो प्रोसेस करता म्हणल्यार एक 10-15 मिनटां तितूनच गेली. एरियाचें नांव कितें एक्झॅक्टली? ही आल्त आके मारगांव. कोणाक कितें जालां म्हणजे ते काकीक ती जेन्ना बेडार आशिल्ली थंय तेन्ना उजो पेटलो आनी ती भायर सरपाक जेन्ना भायर सरताली तेन्ना तिका मातसो उज्याची धग लागल्या हातीक पांयांक लागल्या तिच्या. आनी कोणाक कितें जालां? ना आनी कोणाक कांय जावना. जेन्ना आमी घरच्यां कडेन इंटरेक्ट केलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की तेंच्यांनी फायर ब्रिगेडीक कॉल केल्लो आनी ती टायमार पावलीय बीन. पूण थंयच्या कांय घरां खातीर रोड नॅरो जाला आनी तेजे खातीर फायर ब्रिगेड रेडकर फॅमिलीची घरा कडेन पावपाक शकली ना आनी तेका लागून घराचें खूब लॉस जालें. फायर ऑफिशल्सांक अरावंड 200 मिटर्स पांय पडून घरा कडेन पावोवचें पडलें. आतां प्रश्न असो आसा की हांगा जशी फायर ब्रिगेड नॅरो रोडा खातीर पावली ना तशी आनिकूय घटना घडत रावतली काय की हे सगळे लोक आनी ऑथॉरिटी एकठांय येवन हे नॅरो रोडाचो इश्यू रिजॉल्व करतले हाचेर विचार करपाची गरज आसा. तुमी पळयतात GNH.